गुवाहाटी accumulated loss 7,68 lakhs. एनिमल हजबंड्री मटेरियल विकतें घेवचें आनी आमकां दिवचें आनी मागीर आमी रिएम्बर्स करतले. आमकां एक्सपेक्टेशन आसलें की आमकां लेस हाजेर मटेरियल मेळटलें. सेकेंड ऑप्शन आसता एनिमल हजबंड्री हँडओवर करून तांणी चलोवपाचो. थर्ड ऑप्शन आशिल्लो की प्रायवेट पार्टीन चलोवपाचें आनी मागीर आमकां दिवपाचें. पूण हातूंत कंडिशन एकूच आशिल्लें की आमच्या फार्मरांक जी रेट थरयल्ली आसा 40 पयशे त्याच रेटीन दिवपाचें. प्लस आमची सेक्युरिटी जी आसा ताजेर आमकां जवळ 41 सेक्युरिटी आशिल्ली. ताका आमी कॅटल फीड लोन कळ्ळ्यान ते स्टाफ आसा आनी स्टाफाक सेक्युरिटी म्हणून घाल्या. 8 कितें सेक्युरिटी आमची आसा. टर्मिनेट करूना सस्पेंशन करतना अर्दो पगार तांकां वता डायरेक्ट जे कोण सस्पेंड आसता तांकां. सो आमी मागणी केल्या की विदीन 90 days ती एन्क्वायरी कंप्लीट करची. जर एन्क्वायरी क्लीन आयले जाल्यार तांकां कामार घेवचें आनी ना जाल्यार तांकां टर्मिनेट करचें आनी सोक्षमोक्ष लावचें. हे अदांतरी जो फाटलो बोर्ड बी हे अदांतरी गोश्टी दवरताले फुडें फुडें तुकलून ते दवरचे न्ही. जायत्यो मिटींग जाल्यो ॲडमिनिस्ट्रेटर आसतना बंदी पडल्यो. ही मिटींग आसली बरे भशेन जाली आनी आमी बरे भशेन सहकार्य करून जोनल अंडर मिटींग जाला. एक सिस्टमॅटीक मिटींग जाली आसा आनी डिसिजन बीन जाला आसा की वेवस्थीत जाली आसा फार्मरां खातीर बऱ्या खातीर. जे स्टाफ असली मिस्टेक करताय की पेमेंट जो करताय ताचे चॅक नासतना करताय किंवा अनऑथोरायज कोणाली बील नासतना पेमेंट करताय आनी ते एका बोर्डाचेर जेन्ना बोर्ड ह्या पेमेंटा मदीं खंयच पडना म्हणून हांवें तो मुद्दो काडलो की हो पेमेंट केलं तेजे इन्क्वायरी कित्याक जावची न्हू आनी ताका म्हाका विकासान आनी बाकीच्यांनी सहकार्य केलें आनी तेणें एक रेजोल्युशन घेयलें की हो पेमेंट आसतो जो कोण केलो आहा तेजे कडच्यान रिकवरी करून घेवचो आनी तेचे कितें एक्शन घेवची.